आयज राजेश सर आयज वो प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम हो. सो भलते चलते आनी कांय उलयना हांव, पण एकूच सांगूंक सोदतां की आयज जे कॉम्पिटिशन तेणें थेयलें तें नरकासुराचें, जें हांगर सगळ्यांक कळ्ळें. तशेंच तेणें आमच्या थंयसर एक दांडिया कॉम्पिटिशन थेयल्लें. ते सगळे आमी आमची जीं भुरगीं सगळ्यांक आमी घेवन भोंवले. तांकां बरी प्रतिसादूय मेळ्ळो. प्रत्येक गांवान आमी गेले, 2-4 गांवांन. आतां हालीं नवरात्रेकूच आमी तेणें स्टार्ट केल्लो आमचो. सो अशा तरेन पळय जे तेंच्यांनी एक एनकरेजमेंट भुरग्यां खातीर पळय जे एनकरेजमेंट केला, तें कसलेंय आसूं कॉम्पिटिशन, नरकासुराचें आसूं, सिंगींग आसूं किंवा ते दांडिया आसूं, पण भुरग्यां खातीर तेंच्यांनी पळय जे एक वादळ निर्माण केला की तुमी वयर सरा, तुमचें टॅलंट तुमी दाखया. ही तेंची एकूच एक इच्छा आहा की ल्हान भुरगीं आमची किंवा आमचे तरणाटे जे पळय तेंच्यांनी एक मनान इच्छा आसता की आमी अशें करूं, आमी तशें करूंक जाय आसलें, पण कांय कारणां खातीर आमचें तें काम अडोन उरता. सो देवान एक निर्माण केल्लें आसता खूब जाणांक, पयशे सगळ्यां कडेन भरल्या, पण कोण असो मोडपाक कोण सोदिना. पण तांकां अशें मनाक दिसलें की तेंची एक भुरग्यापणाची एक वय आसलेलें, त्या टायमार तांकांय दिसतालें की आमी अशें करचें तशें करचें म्हणून. पण तेंचे ते स्वप्नां तशींच आमच्या सारकीच अशी आडकोन उरली, अडोन उरली आनी करूंक पावले ना ते. सो तेंची एक इच्छा आसली की भुरग्यांनी आमच्या तरणाट्यांनी भुरगीं सगळे कोण आसा आमचे ल्हान ल्हान, हेंची स्वप्नां ही अशी कॉम्पिटिशनांत येवन ही पुरी जावची आनी तांकां एक जागोर म्हणटा पळय तसो एक एनकरेजमेंटाचो जागोर त्या भुरग्यां खातीर ताणें एक स्टार्ट केल्लें. त्या बद्दल तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी अशें खरें तें सांगता, हांव पंच जालां. म्हाजी ही वाट न्हू पंच जावपाची, खरोखरच सांगता, म्हाजी ही वाट न्हू पंच जावपाची किंवा पंचायतीक इलेक्शन लडपाची बीन तसली. हांव घुसलो पंचायतीन कितें म्हाजें डेव्हलपमेंट अडकोन उरलां म्हणून. आमच्या गांवच्या लोक पळय आहा, आखाड्याचे गांवचे लोक आहा, तेंचे हांव खरेंच मना पासून त्या भुरग्यांचो, खास करून त्या भुरग्यांचो, आमच्या आखाड्यावेल्या लोकांच्या भुरग्यांचो एक खरेंच तांकां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी मनीस वळखले आनी तेंच्यांनी हाडलो की बाबा कितें तरी डेव्हलपमेंटा खातीर हो मनीस करतलो कितें तरी म्हणून. पण ते डेव्हलपमेंट केलो, म्हाका हाडलो निवडून, अशेंतलीच गजाल न्हू ती कंप्लीट करपाक जाय डेव्हलपमेंट. फायली पावयल्यो हेवटेन तेवटेन. खूश ना म्हणना फुडें कितें खातीर खूश ना तर म्हणलें सर, म्हणलें रस्तो ना म्हाज्या गांवांत. आनी आमचे आतां 70 जेन्ना बी धरती निर्माण जाल्या आमच्या हेचेर सृश्टीन, तो पर्यंत आयजचो दीस पर्यंत, कालचे 2 दीस पर्यंत त्या रस्त्यार आमी म्हणटा ते रस्तो खंय आहा तो कळनासलो आमकां. पांयवाटेन वयताले, रानान सुद्दां गेल्यार बरें, पण न्हू आमच्या आखड्यार. तुमी पयला आसतलें, पावले आसतलें कोणूय तरी आखड्यार, रस्तो खंय आमकां कोण ना. पण त्या मनशान एका झटक्यान म्हटलें म्हाका, तो रस्तो करुया तुजो म्हणून पयलो, लोकांक पयलीं खूश करुया म्हणून. आनी सोमतोच तो दुसरे दिसा सकाळ फुडें तामशीक तेणें म्हाका फोन केलो. आपूण म्हणलो 9:30 पावता, कॉन्ट्रॅक्टराकूच घेवन येता. आनी तेणें म्हाजें रोखडेंच काम सुरवात केलें रस्त्याचें. आनी आयज हो दुसरो दीस रस्तो म्हाजो थंयसर आतां कंप्लीट हेजेर पावलो आहा. आमी आतां ते सोलिंग बिलिंग रस्त्याचें काम करता. 77 लाख एका झटक्यान तेणें काडून कॉन्ट्रॅक्टराक दिले. आनी त्या सराचें नांव, सर म्हणिना तेका हांव, तो म्हाजो देव, तो राजेश फळदेसाय सर. हांगा रे पळय 70 रुपया कोणाक आयज मागतलो, आतां एकटो कोण तरी 20 रुपया मागतालो. तो म्हणलेलो फाल्यां दितलो मरे पयशे 20 रुपया. हांगा रे पळय 77 लाख. तुजें नांव घेवंक ना तुका म्हणिना. सो एक 20 रुपया मागता आयज एकटो, फाल्यां दिता मरे काय म्हणटा तो. आतां हो 77 लाख म्हाका तेणें गांवा खातीर मोडल्या. आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सगळें आपलें सामान बिमान हाडून सगळें पावयल्लें आसा आमच्या हितून. आनी बऱ्या पैकी आमचो रस्तो करता. आतां कोण म्हणटलो कितें हो इलेक्शना खातीर करता. कितें बिगाडलें काय म्हणटा हांव. तेणें इलेक्शना खातीर करूं किंवा तेणें आनी कसल्या स्वार्था खातीर करूं. इलेक्शना खातीर जर केल्लें जाल्यार परवा इलेक्शन म्हटल्यार आयज तो पयशे वाडटलो आसलो. आनी हांव म्हणटा कितें, पयशे जर वाटलेले तेणें जाल्यार प्रत्येक जाणांक एक 5-5 हजार काडून तो मतां विकती घेवन फाल्यां आपल्याक मतां मार म्हणटलो आसलो. पण तेजें इंटेन्शनूच तसलें कांय ना. ताका कोण जाणा देवान अशी भरगच्च सद्बुद्धी दिल्या
जी आमच्या लोकांच्या कल्याणा खातीर वावरपाची ताका एक तडजोड जी तेज्या मनान उद्भवल्या तेजे आयज म्हाज्या आखड्यार जे दिश्टी पडटा म्हाका. आमकां वयर काडपाचें जेन्ना चित्ता तेन्ना त्या मनशाक आमी व्हडलो मान दिना तरी जाता, पण एक तेंचो मान म्हणटा तो राखपाक जाय. आनी तेंच्यांनी म्हाका हेवूय सांगलें, रस्तोच न्हू म्हणपाक तुजो, तुज्या गांवान भुरगे जे बेकार आसा, बेकार म्हणजे म्हाजे भुरगे खंयचेच बेकार ना, पण शिकल्या तांकां गव्हर्मेंट जॉब ना. आतां गव्हर्मेंट जॉब ना म्हणना फुडें कितें, मायनींग बंद केलां, रेंव बंद केल्या, आमचो CM वचून खंय तरी आडवो पडला, दुसरो आनी कोण आडवो पडला, आमकां आडवे उडोवन गेला, सगळ्यांक आमकां आडवे उडयले. नोकऱ्यो खंयच्यो मेळटल्यो आमकां, हेच तांकां म्हणलें सगळे जाण आतां आडवे जर पडले आमी करपाचें कितें. भुरगे आतां एम्प्लॉयमेंटाक वयता, सर्वीस आमकां मेळोंक जाय, गव्हर्मेंटाची नोकरी मेळोंक जाय, दीस रात मेहनत करून डिग्री करून. सामकें मनानसून तुमी भाशण केलें आनी सगळ्यांनी एकदम शांततेन आयकलें, सगळ्यांक पटलें तें. तशेंच आमचो एक मित्र आसा, दादन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेणें एक दोन आपले शब्द सांगचे. माचयेर बसलेले राजेश सर आनी सुरेन, म्हाजे मित्र श्याम, बाकीचे सह्य, तुमी म्हाका वळखताच आसतले, सदानंद सावंत. पळय आतां तुमी म्हणटा एक कल्चरल प्रोग्रामान तो इतलो हेल्प केल्लो आसा आमकां राजेश सरान, तर कशें आहा ते तेंच्यांनी आतां सगळेच जाणांनी आतां तेंच्यांनी इतलो कल्चरान सगळो सपोर्ट केला. तशेंच तेंच्यांनी आमच्या वाड्यार आतां आमी 2-3 मिटिंगे घेतलेल्यो आसा. त्या 2-3 मिटिंगेन तेणी इमिजिएटली म्हाज्या वाड्यावयल्या लोकांक 3-4 लोकांक तेणी इमिजिएटली ऑन द स्पॉट सोमते जॉबाक लायल्ले आसा. तशेंच आनीक 2-4 अश्यो गजाली आसा, म्हणजे आतां भुरग्यांचे आमच्या हें करूंक जाय आसलें, स्कुलांची बी स्कॉलरशिपाचे आनी हें दिवंक जाय आशिल्लें, ते इमिजिएटली तेंच्यांनी त्याच मोमेंटार तांकां दिल्लें आसा. आनी तेंचे स्टडी जे आसता पळय फ्युचराची, ते तेंचे इमिजिएटली त्याच मोमेंटार तेणी फीज बीन सगळ्यो केल्ल्यो आसा. तर असो मनीस आमकां कित्याक नाका फुडें. तर आमी तांकां जसो आमचो सपोर्ट, तो म्हणटा आतांच रोड करूंक जाय तुमचो रोखडोच, आतांच करता म्हणटा रोड, अशें आमकां खूब जाणांनी सांगलेलें आसा, बाबा हें करता तें करता, पण आयज पासून तरी कांयच जावंक ना. ते डायरेक्टली येता आनी विचारता तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा. आमच्या ज्या गांवार प्रॉब्लेम आशिल्ले ते इमिजिएटली त्याच मोमेंटार ते सॉल्व करून दिता. तर म्हाका दिसता असो आमी फ्युचरान आमकां कित्याक असो लिडर नाका, तर अशें आमकां दिसता की फ्युचरान आमकां असो लिडर जायो, अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाजे हांव 2 शब्द सोंपयता. केन्ना सुरेंद्र तुमचो बाई, म्हाजे सगळे बाई जे बसल्या तेंचे हांव स्वागत करता. सांगपाचें म्हटल्यार एकूच की म्हाजे जे दिवाळेचे गांव भाव आसा आयज तांकां खबर आसतली, म्हाका सुद्दां उडास ना लास्ट कॉम्पिटिशन दिवाळेन केन्ना जाल्लें तें नरकासुराचें. सो नरकासुराचें कॉम्पिटिशन दिवाळेचें लास्ट केन्ना जाल्लें पळय तें म्हाका उडास ना. जर तुमी उडास जाल्यार तुमी सांगचें म्हाका, कितलीं वर्सांच जालीं आसतलीं दिवाळेन एक नरकासूर कॉम्पिटिशन जाल्ल्यार. सो तें आमच्या राजेश भाईन करून हाडलें. सो ताका लागून हांव तेंचें चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी ताळयांचो गडगडाट करचो राजेश भाईक. कॉम्पिटिशन आयोजन केलें तेंच्यांनी आनी बरे भाशेन सगळें पार पडलें. आज प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा तें बरे भाशेन जातलें आनी व्हडलें कांय उलयना. आमचे दिवाळेचे गांव भाव म्हाजे फ्रेंड सर्कल सगळे येयल्ले आसा, ताका लागून हांव तेंचे सगळे धन्यवाद. आनी जे कोण येयल्ले आसा तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद. देव बरें करूं. थँक्यू. आमी आयज तुमच्या समोर एक कॉम्पिटिशन दवरलें नरकासुराचें. तेजें आयज आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आतां करपाचेंच आसा. मेन म्हणजे फूल आमी कोमरजुवा कॉन्स्टिट्युशन फूल हें बक्षीस म्हणून दवरलेलें. हें पयलीं हांव नकळो, म्हाकाय याद ना कोणी दवरलें म्हणून, पण अशें दिसता की हे पळय यूथ आसा हे वायट मार्गान गेल्ले, हे बऱ्या मार्गान येवचे म्हणून आमी हो पयलें आमी एक फर्स्ट म्हणून आमी एक हें दवरला की नरकासुराचें कॉम्पिटिशन. आनी तेजो इतलो आमकां बरो एक हें मेळ्ळो आसा की तेंच्यांनी अशी कला करून भरपूर दाखयली आनी बरे आयज ते इतले प्रमाणान येयले लोक सगळे फूल कोमरजुवा कॉन्स्टिट्युशनचे की आनी बरें दिसलें की ते आयज येयले हांगा सगळे जाण आनी आपआपली प्रायजां ते घेवन वयतले. हे यूथ पळय आसा हे वायट मार्गेन वयचे न्हू म्हणून हेज्यांनी फुडें आनी पळय बरे कितें कार्यक्रम आहा ह्या युथांक लागून हांव सदांच आसतलो. हे यूथ म्हणजे आमचे आयज हे सारकें उज्वल भारत कशें, आनी हांकां हांव सदांच हेंच्या बरोबर आसतलो. आतां खुबशे सण येवपाचे आहा. आतां म्हणटा आमचें दिवाळी, नरकासूर जालो, दिवाळी जाली, परत आतां आमचें हें येतलें कितें सांग, क्रिसमस येतलें, न्यू इयर येतलें. खूब म्हणजे सगळे कार्यक्रम प्रत्येक गोश्टीक हांव तेंच्या बरोबर आसतलो.
आनी जे आतां तेंच्यांनी कितें करून पळय दाखयलां तेज्या पेक्षा तेंच्यांनी आनी मोठें कितें करून दाखोवचें हीच म्हाजी एक इच्छा आसतली आनी हांव तांकां सदांच सहकार्य करतलो आनी सदांच तेंच्यांनी म्हाका म्हाजें दार सदांच ओपन आहा. केन्नाय तेणी म्हाका येवन सांगचें की हांव तेंच्या बरोबर सदांच आसतलो. आतां दुसरी गोश्ट, हांव गांवांत येयलो, ह्या गांवांत कुमारजुवान येयलो, म्हाका थोड्यांनी आपले डिफिकल्टी सांगली की आपले बाबा हांगा गांवांत येतकीर कितें टॉयलेटी ना कितें ना. ओके, हो जो पळय मेन प्रश्न आसलेलो हे तरी बाकीचें सगळें सोड, मेन जे पळय कोणाक गांवांत टॉयलेट ना कांय ना हें ना म्हणटकीर म्हाका सारकें अचानक खूब फील जालें की हे सारकी इम्पॉर्टंट गजाल. स्वच्छ भारत म्हणटा, सगळें म्हणटा हें तें, पण कांयच ना. आमी हांगा सद्या काम सुरू करपाक केलें, तशें आंकड्यार आमी कितें तरी करून दाखयलें, कळ्ळें. तशेंच आतां फुडें आमचें रामवाडो म्हणटा पळय थंय आमचें कितें कार्य चालू आसा. आनी हांव सगळ्या युथा कडेन जावं सगळे आमचे जाणटे आमचे बाल गोपाळ सगळ्यां कडेन हांव मागतां सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आनी कोणाची कितें कामां केन्ना जाल्लीं ना, आमचे यूथ हे बेकार आसा, आमचे भुरगे हेंच्यांनी वायट मार्गान वचचें न्हू. कोणाचेंय कितें काम आसा हांव करून दितलो. आनी ते मागीर बेगीर न्हू म्हाका पयलींच सांगा, हांव तुमच्या सगळ्यांची कामां फटाफट करून दितलो. वायट मार्गान वयचें न्हू, इतलेंच म्हाका तुमची सगळ्यांचें म्हणजे एक प्रॉमीस जाय. तुमी वायट मार्गान वयचें न्हू, हांव तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो. आनी आमी आतां पळय रोड करूंक म्हणून फाटल्या दिसांनी आनी खंयचे तरी येयले, खंयचे सांगले की रोड बाबा हो पास जाल्लो आहा म्हण आमी ते फाटीं सरले दुसऱ्या एका रोडाक लागून. पण हांवें ताका काय म्हटलां, तेंच्यांनी कितें सांगलां आमचें पास जालां. बरें, सपोज जालो ना जाल्यार तो करून हांवूय दितां, तेंय तुमी म्हाका सांगपाचें, हांव करून दितलो, कळ्ळें न्हू. आनी कोणाची कितें डिफिकल्टी आहा तेंच्यांनी एक आपली आमचे शेताचें जे ते भाजी रोयता सगळें रोयता तेंचें पोट तें मेन तेंचो धंदो तो सारको, म्हणजे भाजी लावप, लोकांक ताजी ताजी भाजी दिवप. ते जर लायना जाल्यार आमकां भाजी खंयची मेळटली, हें तेंचें मेन सारकें, म्हणजे मेन. तांकां प्रत्येक गोश्टीक ते भाजी लायता, फाल्यां तेंचे येवन ते दुकर खावन वयता, गोरवां खावन वयता, सगळे प्रॉब्लेम जाता. कोणीच ते इतले वर्सां म्हणजे आदार म्हणजे कोणीच तांकां हेल्प केल्लो ना. म्हाका सांगल्या बरोबर हांवें नेक्स्ट डे कितें केलें, तांकां हाडलो, एक कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो, एस्टिमेट काडलो, 2.5 किलोमिटर तितली एरिया आसलेली. त्या एरियेन आमी सगळी सर्वे केली. सर्वे केल्या बरोबर आमकां कळ्ळें की बाबा हांगा इतली मिटर आमकां एक जाळी लागता, नेट लागता लोखणाचें, आनी आमकां 1000 पोल लागता. प्रत्येक आमी 3-3 मिटराचेर एक पोल मारलो. खंय मेळना थंय 2.5 मिटराचेर मारला, खंय मेळना थंय 2 मिटराचेर, अशें आमकां 1000 पोल लागले. आमी तें काम सुरू केलें आनी आयज तें काम ऑलमोस्ट काबार जावपाच्या पातळीचेर पावल्लें आसा, कळ्ळें न्हू. आनी हेज्या फुडें आमच्या गांव भावांक हांगासर कितेंच जर कसली गरज पडत, हांव प्रत्येक 8-8 दिसान तरी हांगा येतलो. आनी हरशीं हांव सदांच हांगा आसताच, पण गांवांत चुकोन एकदां हांव 8 दिसांनी पावत, पण सदांच हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी कसलेय तुमचे प्रॉब्लेम आहा, कोण करूं ना करूं, हांव रोखडेच तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दितलो. कितेंय असलें म्हाका सांगचें, कोणाचे कसलेय अडचण आसत शिक्षणाच्या बद्दल, भुरग्यांक आनी कितें. पयर आमी शाळेनूय प्रोग्राम केलो, इतलीं वर्सां जालीं भुरगीं बॉडी बिश्टीत शूज नासतनाच वयता, कोणाक थोड्यांक ड्रेस ना, कोणाक पीटी ड्रेस ना, अशें म्हणून आमकां थोडें आयकूं येयलें. शाळेची परिस्थिती खूब गंभीर आसलेली. ती आमी कितें केलें, तांकां गांव भावांक घेतले, हांगा कोण मेन आमचे आसलेले तांकां घेवन आमी इमिडिएटली थंय गेले आनी आमकां एक आमदारान सांगलें, आश्वासन दिलें ना, सोम ते ऑन द स्पॉट आमचें तें काम करून आमकां तेणी दिलें. आनी हांव तितून सारको खूश जालो की बाबा हेंचें काम तरी शाळेचें तरी जालें. आतां दुसरें आमी तांकां भुरग्यांक शूज आनी हें तें आमचें ऑलमोस्ट आमचें रेडी आसा. फक्त भुरग्यांक हॉलिडे पडलेल्या कारणान आमी तांकां दिवंक पावले ना, पण आमी हाडून हांगा दवरलेलें आसा. आनी अशें आनी एक 2 शब्द सांगपाचें म्हणजे तुमचें आनीकय कितें जर आमचें यूथ कितेंय तुमकां यूथ तशें जाणटे कोणाकय कसलोय प्रॉब्लेम आहा, कोणाची कितेंय अडलेलें आसा, खंय फायल म्हाका सांगा, हांव तुमची धडाधड करून दितलो आनी पास करून दिता. हेजेर फक्त तुमी विचार करा आनी पळयत रावा, टायम आनी घेयना. अशें सांगून सगळें तुमकां देव बरें करून मागता, 2 शब्द काबार करता.